जेसी अवेनिडो, जेत्सोनी अवेनिडो आणि जर्सन अवेनिडो हे 3 जाण भाव. ही नांवां तुमी आयकल्यात? हे 3 जाण भाव सेप्टेंबराचे 8 तारखेर एकाच दिसा एकाच जाग्यार आनी एकूच कॉंग्रिगेशनाचे यादनीक म्हण तांकां फिलिपिन्स हांगासर ह्या बिस्पान, फिलिपिन्साच्या बिस्पान तांकां यादनीक केले. 3 जाण भाव, जेसी, जेत्सोनी आनी जर्सन. मानिके मागे हिते हें सॉंग आयकलां? हें आयकलां? हें कोणें म्हणलां? हें गीत गावपी कोण? हो जे कवर मानिके मागे हिते हें गीत कवर सॉंग्स जायतीं आयल्यांत. योहानी द सिल्वा, श्रीलंकन गर्ल, सगळ्याक फेमस जाला आतां, वायरल, मोर दॅन 8 crore व्ह्यूज. तेच बरोबर जायत्या जाणांनी कवर पे कवर आनीक केल्यात. कोंकणी कवर, हिंदी कवर, तामीळ कवर, सगळ्यांनी जायतीं कवर म्हणून केल्लीं आसा. सगळ्याक फामाद. तरणाटीं कशीं आयज खेरीत भाशेन आमची तरणाटीं ह्या मिसाची मांडावळ करतात, तरणाटीं कशीं हें जें कितें वायरल आसा तें आमच्या कानार रोखडेंच पडटा. तो आवाज आमकां रोखडोच येता, ते कॉल्स आमी रोखडेच उबारता. पूण हो एक आवाज, हो एक न्यूज धाकटोसो. 3 जाण भाव, एकलो 30 वर्सांचो, एकलो 29 वर्सांचो आनी एकलो 28 वर्सांचो. 3गूय जाण भाव एकूच कॉंग्रिगेशनाचे, कॅथलीक कॉंग्रिगेशन. बाराबोर यादनीक जातात. एक चडशें आमच्या कोणाच्या कानार पडचें ना आनी तें चड वायरलूय जावचें ना. ह्या 3गाय भावाची आवय आसा ती बेबी सिटर म्हणून काम करता फिलिपिन्स ह्या देशान. तांचो बापूय एक शेतकामती आनी तेच बरोबर सेक्युरिटी गार्ड म्हणून वावर करता. आनी तांचो इंटरव्यू जेन्ना घेतला आतां सेप्टेंबराचे 8 तारखेर हें ऑर्डिनेशन जालां, ते म्हणटात आमच्या आवय बापायन आमकां शिकयलां जें कितें देवान आमकां दिलां तें परतून देवाक दिवपाक. ही आवय बापूय कितली महान. 3 जाण आपले पूत, हे 3गूय जाण पुतांक तांणी देवाक दिल्यात, देवाच्या वावराक दिल्यात. काय बरें देणें. ते म्हणटात आमचो आनीक एक 4थो भाव आसा आनी चड करून तोय यादनीकपणाक वेंग मारतलो. सद्याक ऑल्टर सर्वर्स एसोसिएशन जें आसा फिलिपिन्स हांगासर, तितून तो मिसवड आसा. आल्ताराची सेवा करता, तेच बरोबर लोकांचीय सेवा करता, जायतें बरें करता. आनी हे 3गूय जाण भाव म्हणटात जे यादनीक जाल्यात, होय आमचो 4थो भाव चडसो यादनीकपणाक वेंग मारतलो, देवाच्या उल्याक कान दितलो. भाव भयणीनो, आयज आमी देव आपोवण्याचो आयतार आमचे दियोसिजीन मनयता. आवय बापायनी जरी तर आयज पळयलें जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक कितलीं जाणां यादनीक जावपाक, माद्री जावपाक, मोटवाशी जिविताक वेंग मारपाक धाडपाक तयार आसात काय. आनी भोव करून 4 पूत आसात जाल्यार 4य पुतांक यादनीक जावपाक कोण धाडपाचें चिंततलो. आडखडी जायत्यो आसात देवाचो उलो येता तेन्ना. देवाचो उलो येता तेन्ना थोडे पावटी आमी तो इग्नोर करता. जे भशेन आमकां जरी तर कॉल आयलो कोणाचोय, नांव दिसती पडलें, आमी पयलीं डिसायड करता हो कॉल घेवपाचो काय आसूं इग्नोर करपाचो. जायते पावटी आमी ते भशेन करता. थोडे स्पॅम्स येतात, आमी रोखडे ते इग्नोर करता, ब्लॉक करता. जायते पावटी असले कॉल येतात की आमी बिजी आहा आनी आमच्यान तो आन्सर करपाक जायना. थोडे पावटी आमी आय वील कॉल बॅक म्हणून मॅसेज धाडटा. हांव जायते पावटी धाडटा आय वील कॉल बॅक म्हूण, मागीर विसोत ना परतून कॉल बॅक करपाक. आनी म्हाका दिसता तुमच्याय मदल्या जायत्या जाणांक हे भशेन जाता, आय वील कॉल बॅक म्हणलोलें आनी कॉल बॅक जावंकूच ना. जाल्यार देवाचो एक कॉल आयज जेन्ना आमी आपोवण्याचो आयतार मनयता, आमकां असलो कॉल जेजूचो जायते पावटी येता, जायत्या जाणांक येता. थोड्या जाणांनी घोडे ब्लॉक घातलेलो आहा, आनीक कॉल करनाका. थोड्या जाणांनी घोडे बेश्टो इग्नोर केलो, वाजून वसूं दी. थोड्या जाणांनी घोडे म्हणलां हांव मागीर चिंततलो,
मागीर आय वील कॉल बॅक, पूण आजून पासून घडये जायत्या जाणांनी कॉल बॅक करूंकूच ना. तर आडकोडी जायत्यो आसात भाव भयणीनो. आयची वाचपां आमच्या दोळ्या मुखार ह्या आपोवण्या विशीं एक नियाळ दवरता. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलां तें जाणवायेच्या पुस्तकांतलें. आनी जाणवायेचें पुस्तक भाव भयणीनो आदल्या कोरारान म्हणटात निमाणें बरयल्लें. आनी तें बरयलां तेन्ना इज्रायलान असलो माहोल जाल्लो म्हणजे तांचेर राज चलोवपी रोमकार आसले. रोमाचो सरकार ह्या इज्रायलितांचेर राज चलयतालो. आनी जायते जुदेव लोक इज्रायलांतले भायर सरून दुसरे कडेन वचून रावपाक लागलेले, सेटलर्स जाल्ले दुसरे कडेन. आनी दुसऱ्या गांवांनी वा दुसऱ्या देशांनी जेन्ना ते सेटलर्स जाल्यात तेन्ना तांचो कल्चर जो आसा, तांची संस्कृताय आसा, तांचें जिवीत वागपाची तोरा आसा, वा तांची लायफस्टायल जी आसा ती तांणी आपली केल्ली. कित्याक ते दुसरे कडेन रावताले. जायत्यो नव्यो नव्यो वस्तू शिकलेले ते. जे भाशेन आमची जायतीं भाव भयणां गोंयकारां आयज भायल्या देशांनी आसात. थोडीं पोर्चुगीज पासपोर्ट करून UK गेल्लीं आसात, वो युरोपाच्या देशांनी गेल्लीं आसात, थोडीं अमेरिकेक वचून सेटल जाल्यात, कोण कॅनडा गेला, कोण जे मिडल इस्ट आसा थंयसर गेला, गल्फ रिजनाक गेला. थंयसरल्यो वस्तू, थंयसरली लायफस्टायल पळोवन जायते फावटी म्हणटात थिंगा काय बरें, हिंगा गोंयां आनी येवपाचें न्हू, हिंगा भारतान आनी येवपाचें न्हू परतून, थिंगाच बरें. तर हेच भाशेन हे लोक, हे जुदेव जे दुसरे कडेन गेल्ले ते थंयसरली जिविताची तोरा पळोवन वा तांचो कल्चर पळोवन थंयसर मिसळ जाल्ले. इतले की थोडे जाणांनी तांचे देव पासून आपले देव केल्ले. आनी असल्या वेळार जे कोण ओरिजिनल आसात, ओरिजिनल जुदेव जे इज्रायलांतूच आसात आनी आपल्यो ह्यो चाल रिती आसात त्यो पाळून आसात, तांची जायते फावटी खेबाडां करताले, जायते फावटी तांकां किकोन करताले. जशें आयच्या जाणवायेच्या पुस्तकान आमी आयकलां, हे प्रमाणीक मनीस जे आसात, तो प्रमाणीक जुदेव जे आसात तांची ती खेबाडां करतात. आनी हे जाणवायेचें पुस्तक म्हणटा खोटे मनीस. ह्या खोट्या मनशांनी असल्यांची, म्हणजे जे प्रमाणीक आसले, जे आपले धर्म जियेताले, जे आपलो कल्चर जियेताले, तांची खेबाडां करताले. आनी खेबाडां करता आसतना कडेन थोड्यांनी आपलो धर्म वा आपली जिविताची तोरा सोडून पासून दिल्ली. कित्याक हे दुसरे जे आसात, जे दुसरे कडेन सेटल जाल्यात, ते आमचे विशीं अशें उलयतात, हांगा आनी रावन फायदो ना. जायते फावटी कडेन आमची भाव भयणां जी पयस गेल्लीं आसात तांचेंय म्हणणें हें, हिंगा कांयच ना, हिंगा सगळें काबार, हिंगाची गेल्यार बरी. आनी तांचें आयकून जायतीं आजून पासून आमचीं गोंयकारां गोंय सोडून वचत आसात. आपोवणें उलो खंयचो आयकता आमी जाल्यार उरफाटो दुसरे वाटेन तावन हांगाय तावन जायते उले वेतात. आपोवपाक सगळीं बाराबर येवया, बाराबर मेळया, आमचें गोंय सांबाळया, आमचो जीव सांबाळया, आमचो धर्म सांबाळया, भावार्थ सांबाळया. जायते फावटी असले उरले आसात ते ब्लॉकाचेर गेल्ले आसात, वा इग्नोराचेर गेल्ले आसात, ओ आय वील कॉल यू बॅक म्हणलेले आसात, परतून येयच ना. जाणवायेचें पुस्तक भाव भयणीनो आमच्या मुखार हें दवरता. हें सगळें जाता तेन्ना आमी ह्या उल्याक जबाब दिवपाक गरज. आनी जो कोण थिराय सांबाळटा हो जबाब देवाक दिवपाक, तो की सुकेस्त आसतलो, तो की तारोण जोडटलो. ह्यो आडकोडी आमच्या ह्या आपोवण्यांक जबाब दिवपाक, ह्यो आडकोडी आसात त्यो बागेवन जाकोब आयच्या दुसऱ्या वाचपानूय आमच्या मुखार दवरता. देवाचो उलो येता तेन्ना एक व्हडांतली व्हड आडकोड म्हणल्यार आमच्यो वंडावण्यो. ह्या संवसारान जायत्यो वस्तू आसात ज्यो आमकां दिसती पडटात. भोव करून तरणाटीं कशीं, भुरगीं कशीं, आमकां जायत्यो वस्तू दिसती पडटात आनी आमकां दिसता आमकां हें जाय, आमकां हो करियर जाय, आमकां ही लायफस्टायल जाय. देवाच्या उल्याक जरी तर जाप दीत आनी यादनीक जावंक, माद्री जावंक, मोटवाशी जिविताक वचत जाल्यार हें सगळें लॉस. कांयच मेळचें ना, करियर मेळचो ना, फेम मेळची ना, वो घोराबो मेळचो ना. जायत्यो वस्तू सोडपाक पडटल्यो, वय जायत्यो वस्तू सोडपाक पडटात. पूण आमची वंडावण जरी तर आमकां ह्या वस्तू सगळें ओडटा जाल्यार आमी सांडलोलीं मनशां, आमी सांडलोलीं तरणाटीं, आमी सांडलोलीं भुरगीं. आनी बागेवन जुआंव, बागेवन जाकोब
ही आपली चीट बरोवन आमकां ह्या आयच्या दुसऱ्या वाचपान हेंच उगडास करता. आनी ही वंडावण कित्याक जायते आपस्वार्थीपण आमचे भितर आसा, सेल्फिशनेस. सगळें म्हाकाच जाय, हें सगळें म्हजेच पासत, दुसऱ्या पासत, गांवां पासत, घराब्या पासत जायते फावटी आमकां करपाक जायना. फकत म्हाका जें कितें लागता तेंच पुरो, दुसऱ्याचें दुसऱ्यांक पडोवं दी, आपूण आपणाक देव सोमेस्तांक, अशें जाल्लें आसा. म्हणटच देवाचो उलो जो आसा तो आयकूंक पासून अवघडाय जाता. थोड्यांगेर घडये फकत एकूच भुरगें आसा, एकूच पूत आपुरबायेचो, एकूच धूव आपुरबायेची, तेका आनी यादनीक जावपाक, माद्री जावपाक धाडपाक जाता. भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू हें शुभ वर्तमान सोंपता आसतना एका भुरग्याक धरून आपले वेंगेन ताका घेवन आपल्या शिसांक सांगता, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता. आयज आमचे घराबेर धाकटे जाल्ले, चिड्डल्यात, श्रिंक जाल्ले आसात. छोटा परिवार सुखी परिवार. एकलोच पूत आसा कसो धाडूं, एकूच धूव आसा कशी धाडूं. पूण भुरगीं जेन्ना देव दिता तेन्ना जायते फावटी आमी नाकारलेले आसा, आनीक एक फावटी ब्लॉक घातलेलो आसा, रिजेक्ट केल्लो आसा, इग्नोर केल्ले आसात. आय विल कॉल यू बॅक म्हणलेलें आसा, आजून परतून कॉल बॅक करूंकूच ना. आमचे घराबे धाकटे जाल्यात जाल्यार घराब्यांतलीं आपोवणी कशे भाशेन येतलीं आयज चिंतपाची गरज आसा. जेसी, जेत्सनी आनी जेरसन हे 3 जाण भाव एकाच घराब्यांतले, एका फाटल्यान एकलो जल्मल्लो 3 वर्सांनी. आनी हे 3गूय जाण जरी तर यादनीक जावपाक गेल्यात, तांची आवय बापूय खुशाल. कित्याक आमी आमच्या जिवितांतलें जें देवान आमकां दिलां तें आमी परतून देवाक दिलां. देवाच्या आपोवण्यांक आमी जाप दिल्या. भाव भयणीनो, जेजू हे आपोवणें मानून घेता, तांचे लागीं उलयता. आपल्या 12 आपोस्तलांक कुशीन व्हरून फकत तांचेच लागीं उलयता. हें आपोवणें मानून घेता तांकां सगळें सोंपेपण मेळटलें अशें ना. जायते अवघडायो आसात, त्रास आसात. देखून आपणा विशीं जेजून तांकां सांगलें, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान घालतले आनी ते ताका जिवेशी मारतले. कोश्ट, त्रास, धुमाळो. बो करून तूं प्रमाणीकपणान उलयता, प्रमाणीकपणान चलता जाल्यार आनिकूय त्रास, कोश्ट. जशें पयल्या वाचपानूय आमी आयकलां. चल येवन ताची तपासणी करुया, ताका कोश्ट दिवया, पळोवया तो कितलो पासून उबो रावता तो. पळोवया आमच्यान ताका कशे भाशेन लॉजीक सांपडावंक जाता, ताची चुकी काडुया. असलें देवाचें आपोवणें मानून घेता तसलें सगळें जावपाचेंच आसा. आनी हें जेजू आदी फुडेंच सांगून दवरता, करतले अशें, मारतले, पूण 3ऱ्या दिसा हांव पुनर्जीवन जातलो. मनशाचो पूत म्हणजे जेजू 3ऱ्या दिसाक पुनर्जीवन जातलो. मरणाचेर जैत व्हरतलो, लोजेचेर जैत व्हरतलो. हे जे सगळे ट्रॅप्स घातलेले आसा प्रमाणीकपणा पासत, तातूंतल्यान भायर सरतलो. हें सगळें आमच्यान समजूंक जाता. आनी खरेंच जीं कोण देवाच्या आपोवण्यांक खरेंच जबाब दितात तांचें सगळें हें घडटा. देवाच्या आपोवण्यांक जबाब दिल्लो हांव म्हज्या जिवितांतल्यान म्हणूंक शकता, वय देव असल्या सगळ्या वायटांतले आमकां निबारता, सांबाळटा. हांव बरो म्हण न्हय, हांव सगळ्यान मजबूत म्हण न्हय, म्हज्यो अशक्तायो म्हाका आसात. पूण हे अशक्तायेन देव म्हजें बळ जाता. कित्याक देवाच्या उल्याक हांवें जाप दिल्या, देवाच्या उल्याक हांवें हयकार दिला. म्हणटच आयज देव आपोवण्याचो आयतार आमी मनयता आसतना भाव भयणीनो, जरी तर आमकां उलो आयिल्लो आसा, जरी तर कॉल आयिल्लो आसा जाल्यार पिकअप द कॉल. बो करून तरणाट्यांक, भुरग्यांक हो उलो, इफ गॉड इज कॉलिंग, पिकअप द कॉल. तो आनीक ब्लॉकाचेर गायनाका वा इग्नोर करिनाका आनी आय वील कॉल बॅक म्हणीत रावनाका. कॉल बॅक जाल्यार कॉल बॅक कर. कित्याक देवाच्या उल्याक जो कोण जाप दिता तो सांडपाक शकना. देवाच्या उल्याक जाप दिता तो कितलीं वादळ मोडां जिवितान आयल्यार पासून ताच्यान उबो रावूंक जाता. तर तुका कॉल आयिल्लो आसा, तुका आपोवणें आयिल्लें आसा, आयक. घोराब्यांनी जे भाशेन हे 3 जाण भाव यादनीक जाल्यात सप्टेंबराचे 8 तारखेर, तांच्या आवय बापायन जे भाशेन तांकां मुखार धाडल्यान चवथो आसा ताकाय तीं धाडपाक तयार आसात, ते भाशेन
देवा सवें देवाच्या वावरा सवें पवित्र सभे सवें उधार जायात. भुरग्याचें देणें घेयात, भुरग्याचें देणें दियात. तेन्नाच आमच्यान म्हणूंक जाता वय हें क्रिस्ती आपोवणें आमी मानून घेतलें. गोराबो घडूंक जें देवान आपोवणें दिल्लें क्रिस्ती गोराबो हांवें घडलो आनी क्रिस्ती गोराबो हांवें ह्या समाजाक दिलो हो समाज बरो करूंक. जशें आमी पयल्या वाचपान आयकलां आनी नियाळ्ळां, दुसरे कडेन दुसऱ्या बराबर मिसळ जावन दुसऱ्याच्या जिवितांतलें वायट आसा तें घेयनाका, पूण तुज्या जिवितांतल्यान जें बरेपण आसा तें तूं दुसऱ्यांक दी. समाज मेळो जाल्लो आसा वय, समाज आयज पातकान आसा, काळोखान आसा वय, सारकी खबर. ह्या काळोखाक भिवन ह्या पातकाक भिवन थंयसरलो पयस रावता त्या पावटीक थंयसर भितर सर तुज्या क्रिस्ती जिविताचो उजवाड तांकां दी. हें देव आपोवणें आयज सगल्यांक आसा. मानून घेवपाक तयार आसा काय आमी? गॉड इज कॉलिंग. आर वी रेडी टू पिक अप? आयज ही कृपा आमकां मागुया. तरणाटीं कशीं, भुरगीं कशीं देवाच्या आपोवण्याक उक्तीं रावया. आवय बापूय कशीं आमच्या गोराब्यान आमच्या मागण्या वरवीं आनी आमच्या गोराब्याच्या जिविताचे चाली वरवीं देव आपोवणी उत्पन्न करुया. आनी अशें करता तेन्ना ही सगळीं देणी जी भासायिल्लीं आसा ती आमकां मेळटलींच, ती आमकां चुकची ना. पुनर्जीवनपण आमचेंय जातलें. ह्या सगळ्या वायटाचेर आमी जैत व्हरूंक पावतले. हांव हो बरवसो धरून ही मिसाची भेट भेटयता आसतना ह्याच आपोवण्यांतल्यान हे पवित्र जाल्ल्या हातांनी हो सादो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता. तातूंत वांटो घेवंक आमकां सगल्यांक पुर्ती कर म्हूण मागुया. तातूंत वांटो घेवन आमी दुसऱ्यांक पुर्ती करतलीं, दुसऱ्या सवें बरेपण हाडटलीं, मनशां जावंक आमकां कृपा मागुया.